प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9वो विसवोर, वोड 9 ते 13 पर्यंत. Mathew chapter 9 verses 9 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंयचो चलत वेताना मांडवीर बसलेल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक जेजून देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां सांगाताक जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोवया सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हें आयकून जेजू जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वसात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. योन नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय, पूण कोण आपणाक पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसाक मातुवाक आपयता. आनी आमी खरेपणी हें शिवर्तमान वाचलां जाल्यार आमी पळयतले हांव की माथ्यू एक 2 वसूलदार आसलो. आनी भाव भयणीनो, 2 वसूलदार पातकी आसले. ते सुबेज दुडू एकठांय कोत्ताले, टॅक्स भरपाचो लोक तांचे कडेन दुडू दितालो. पूण हे जे 2 वसूलदार आसले, हे सुबेज टॅक्स जोडटाले आनी जे रोमा शहराक दिवंक जाय दुडू ते दिताले आनी सुबेजात ते आपल्या बोल्सान घातले. म्हणून ते आतां फकत पातकी नासले, पूण ते चोर आसले. म्हणटच असल्या मनशाक जेजू आपयता कितें करपाक? आपलो शीस जावपाक. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जेन्ना आमी कोणाक इगोर्जेक घेवंक सोदता ओ आमी कोणाक एका बऱ्या कामाक घेवंक सोदता, आमी पातक्यांक आनी चोरांक आमी केन्ना विचून काडटले काय? पूण भाव भयणीनो, देव भायल्यान पळयना. देव आमचे काळीज पळयता. आनी ताणें मातुवाक विचून कित्याक काडलो? कित्याक आजून पासून मातुवाक देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. ताणें आजून देवाचो मोग अनुभवूंक नासलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ताका मेळटा, जेजू पळयता की हो मनीस मातव जो भायल्यान पातकी हा, लोक ताका पातकी म्हूण समजता, तो 2 वसूलदार आसा. देव ताचें काळीज पळयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमचें काळीज पळयता, जे भाशेन संवसाराचो लोक आमकां पळयता त्या भाशेन देव आमकां पळयना. देव आमचें काळीज पळयता. म्हणटच जेन्ना ताणें पळयलें मातुवाक, ताणें पळयलें की हो मनीस खरो देवाच्या मोगाचो मनीस, देवाक मानता तसलो मनीस. एक दीस तो शीस जावन आमी जाणो ताणें हें शिवर्तमान बरयलां. आनी भाव भयणीनो, मातू जो 2 वसूलदार आसलो, तो सगळें सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान येता. आनी जेजू जेन्ना ताच्या घरांत जेवण करता, फारिज्यो आनी धर्मशास्त्री येतात आनी म्हणटात आपल्या जेजूच्या शिसांक, जेजूक म्हणटात, हे 2 वसूलदार आनी वायटा मारा सांगाती तुमचो गुरू देवाक जेवणाक बसता तें कितें? जेजूचे दुसरे शीस आसले आनी फारिज्यो आनी धर्मशास्त्री जेजूच्या शिसांक विचारतात, 2 वसूलदारां आनी वायटावून सांगाता तुमचो गुरुजी जेवणाक बसता तें कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बसता जेवणाक, जो लोक पातकी आसा, जो कोण चोर आसा, कोण देवाच्या उतर आयकोंक ना, इगोर्जेक वचना, ओ या आमचो लोक जो समाजाचो लोक तांकां वायट म्हणटा, तांचे बरोबर आमी बसत जाल्यार लोक आमकां कितें म्हणटलो? लोक म्हणटलो, अरे तूं त्या चोरा बरोबर वेताय, तूं त्या चोरा बरोबर जेवताय,
तूं अशें कोत्ताय तूं तशें कोत्ताय. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन लोक आमकां पयस दवरता त्या भाशेन देव आमकां पयस करिना. आनी खरेपणी आमकां आमचे भितर देव आसा जाल्यार आमी लोकांक भायल्यांतल्यान पळोवची ना. आमी ते चोर आहात म्हणून, ते वायट कोत्तात म्हणून, ते पातकी म्हणून, ते दोन वसूलदार म्हणून, ते नागोयतात म्हणून अशें आमी पळोवचे ना. कित्याक भाव भयणीनो, आजून तांकां सजमणी ना. आजून तांकां उतराची सजमणी ना. आजून पासून त्या लोकांनी देवाचो मोग अनुभवूंक ना. कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी देवाचो मोग अनुभवता आमकां सजमणी मेवता की जेजून आमचे पासून खुर्सार कितें केलें तें. ताणें आपलें रगत कशें मारयलें, ताणें आमचो जागो कसो घेतलो आनी ताणें आमकां एक नवी रचना केली. ही सजमणी कोणाक मेळत जाल्यार भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बदलता. आनी जो लोक आयज पातकी आसा, जो कोण आजून पासून देवाच्या उतरान ना, आमी झुजाचें काम करच्या सुवातेक आमी तांकां मोग दिवंक जाता. जे भाशेन जेजून मातुवाक दिलो आनी कितले पातकी जे आसले तांचे पासत तो ह्या संवसारान येयलो, आमचे पासत येयलो. जो कोण समजता की आपूण बरो मनीस म्हणून, प्रमाणीक मनीस म्हणून, तांकां गरज ना देवाची, तांकां गरज ना देवाच्या उतराची, ते धर्म करतात, मागणे करतात, तेज करतात, मिसाक घेतात, हे सगळें करतात, तांकां देव पयस दवरता. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण आपूण प्रमाणीक समजता, कोण म्हणटा देवाच्या उतराची गरज ना, ताका देवाची गरज ना, तांकां मनशाची गरज ना, हो मनीस कोण जातलो? हो मनीस एकदम घमंड जातलो. ज्या मनशाक आपणाचेच पडना, तो समजता की आपणाच्या पुण्यावरील देव ताका मानता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालती रावता, आमी खरेपणी देवाचो मोग अनुभवता, हो मोग जो अनुभवला आमी दुसऱ्यांक दिता. आतां आमी तांचेर आड वेचे ना, आमी तांकां पातकी म्हणून समजचे ना. पूण ज्या भाशेन देवान आपलो मोग आमकां दिला आनी आमी अनुभवला, आमी जेन्ना पातकी आसली, देवाच्या मोगान आमकां बदल केला आमच्या जिवितान. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी आतां जी मोगान भरल्या देवाची, आमी वचोंक जाय पातक्यां कडेन, ज्या लोकांनी तांकां पयस दवरल्या तांकां वचोन हें उतर दिवन ताका जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवं. हेंच आमी करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.